आज सुलभ आशिल्ले अनेक एक ब्रेकफास्ट रेसिपी घेवन आयल्या हांव. हाजी नांव वस्ताद रोटी म्हूण सांगू न्हू. ही वस्ताद रोटी पळय मूची भारी रुची खावच्याक दाटी लाट्टून भाजूचे. एक कसं पुरो घालचें म्हळ्यार गंवां पीठ, मैदा आनी चण्या पीठ, केळें, गोड, धंय, तर्ण मिरसांग, मीठ, थोडी सोडा पिठी, मिरया पिठी, जिरे. मिक्सर आयदनांत तर्ण मिरसांग घालया, थोडे मीठ घालया, गोड, 2 केळें सोलून घालचे आनी दही घालचे आनी एक पेस्ट करून घेवन आख्खांनी आमी थोडे थोडे पीठ घालया. हाजे सुरवेक जीर घालचें, मीठ घालचें, सोडा पिठी घालची आनी समज मिक्स करून घेवका. समा मिक्स करचें. पळय पेण येता आतां पळय मैद घाललें, गंवां पीठ घाललें आनी चण्या पीठ घालचें आनी सुरवे पुरा भरसून घेवचें. समा भरसून घेवन जातरी हाका जाय जाल्यार उदक घालचें येता, ना जाल्यार नाका. गत्तेस जाल्यार मात घालचें. पळय अशें करून आतां हांव कालोवन घेता असं आनी पळय थोडे थोडे मिक्स दिलेले उदक थोडे थोडे करून घालून चिकेची चिकटशी म्हणटा पळय चिकेन टुशी कोणे पीठ करचें आनी थोडी नारळाच्या तेला पळय शेताक आनी लावन ताका सारोवन दवरचें. एक 7-8 घंटे दवरका. मागीर अशी चिके दाटी गुळ करची, बन्सा पिठा गुळशी आनी मैद की गंवां पीठ की कसले लावन दाट लाट्टुका. बन्स लटल्यावरी दाट लाट्टुका. बन्स जाल्यार आमी तळटाची. हें कायलीरी थोडे तुपा पयशे घालून हेकडे तेकडे गोल्डन ब्रावन कलर येवताय भाजूचे. वस्ताद रोटीनी बन्सा अशी डिफरन्स त्याची. सांजे दवरल्यार हे मोव आसता. कायल तापोवन घेवची आनी थोडी थोडी तुपा पयशे शाण तशाण घालची. जाय जाल्यार तेलय घाल येता. शाण तशाण लावचें. पळय सम फुगून येता जाल्यार सुरवे उज्जी व्हड करून ही रोटी घालतरी सिम्मार दवरून भाजू काय. ना जाल्यार दाटी लाट्टीता देखून भितर भाजून येना. भितर पीठ पीठ आसता. अशी गोल्डन कलर येवताय भाजून घेवका. अशी प्रेस केल्यार फुगता ती. कित्याक म्हळ्यार आमी ताका थोडी सोडा पिठी घालता देखून. हाजे हळद कितले म्हूण पुरो पिठाचे डिस्क्रिप्शन बॉक्सान भितर घाला. अक्क जावका दाट धाडी तोया हिंगा परबळ धाडली तोया वटू वस्ताद रोटी मिक्स करून खावच्याक भारी टेस्ट जाता. तुमी पुरो करून पळयाची. तुमकां ही रेसिपी इश्ट जाल्वय म्हण जाल्यार मिगेल हे चॅनल सब्सक्राइब करायची आनी हे व्हिडिओ लाईक करायची आनी कमेंट करायची. ही पळय कशी मोव जावन भुसभुशी जाला पळयाची. ही फूड दुखून आमगेल घरकडे मिगेल अम्मान मिगेल मायन पुरा करची आशिल्ली ही रोटी. आमकां पुरा सांज दुखून बारी इश्ट ही रोटी. ही हुनी हुनी वस्ताद रोटी लोणी घालून खाव येता, दाळी तोया बुड्डोनूय खाव येता. तुम्ही पूरा जण ट्राय करून पळयता नवे. सगळ्यांकय धन्यवाद.